नमस्कार पोया प्राइम खबरो कादोळे फॅब इंडिया स्टोरात एचआरडी मंत्री स्मृती इराणी गेल्ले कडेन चेंजिंग रूमा कडेन मेळ्ळो हिडन कॅमेरा सगळ्याक खवदळ एफआयआर नोंद 4 जाणां घटक केस क्रायम ब्रांची कडेन मिकीक मंत्रिमंडळांतल्यान काढलो मिकीन मंत्रिपदाचो दिलो राजीनामो मिकीक इंजिनियर मारपेट प्रकरण भुजले रिकामे जाल्ले मंत्रिपद मेळोवपाक सरकार पक्षात खडेगाठ लॉबिंग जगभरातल्या क्रिस्तावां बरोबर गोयच्या क्रिस्तावांनी पाळ्ळो गुड फ्रायडे येशूक खुर्साचेर चढयलो तो दीस चर्ची आनी कपेलांनी खासा मिसां येशूचो त्याग प्रेमाचो संदेश कोळगुटे ॲक्सिडेंटात 24 वर्साचो तरणाटो आगताक गेलो बसीक ओव्हरटेक करतना स्कूटरीक बसीचो धपको स्कूटर चलोवपी सुटलो फाटलो गेलो टायरा पोना इस्टराक 2 दीस आसतना गोरवाचे मांस पावले मार्केटांनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत गोरवां मारपाक केली सुरवात एफडीएचे लायसन मेळोवंक मीट ट्रेडरांक 3 म्हयन्याचो प्राझ आणि आय लीग सर्त जिखपाचे दिशेन मोहन बागानाच्या महत्वाचे जैत साळगांवकाराक मारले 3 आड एका गोलान खबरो विस्तारान कालोळे फॅब इंडियाच्या स्टोरात चेंजिंग रूमा कडेन हिडन कॅमेरा मेळ्ळो केंद्रीय एचआरडी मंत्री स्मृती इराणी फॅब इंडियात गेल्ली तेन्ना ही गजाल तिच्या लक्षात आयली आमदार मायकलान पुलीस कागाळ केल्या पुलिसांनी 4 जाणां अटक केल्या स्टोरातले डीव्हीआर हार्ड डिस्क जप्त केल्यात आणि स्टोराक कुलूप मारला फॅब इंडियाचो एमडी म्हणटा स्टोरात कोणय सामान उखलत म्हण कॅमेरा बसयल्यात प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिला केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री स्मृती इराणी कांदोळेच्या फॅब इंडियाच्या स्टोरान कपडे घेवन गेल्ली चेंजिंग रूमान गेली तेन्ना थंयचो सीसीटीव्ही कॅमेरा चेंजिंग रूमा वटेन आसा म्हूण तिच्या लक्षात आयलें तिणें रोखडेच आपल्या घोवाक सांगलें आनी उपरांत कळंगूटच्या आमदाराक आपोवन हाडलो आमदार प्रमोद सावंत आनी बीजेपीचे कांय फुडारी थंय पावले सीसीटीव्ही फुटेजीन बायला चेंज करतना दिसतात म्हूण मायकल म्हणटा She picked up some clothes and she went into the changing room and saw a camera from there are some holes for ventilation to come inside in the changing room but the camera was just outside the ventilation holes so those camera from the camera the lens was towards the changing room so easily privacy of a woman or a man can be seen through that camera recording the recording shows that a lot of people who go in the changing room we can see people removing the clothes out स्टोरान आशिल्ल्या कांय लोकांनी घडणूक सांगली Yeah, in the changing room there was a camera which you could record everything. I don't know from when it is there. And then after he went and he saw in the control room and he saw everything you could see there, whatever was recorded. Camera was wrongly placed. It was peeping into the trial room. फॅब इंडियाचो एमडी म्हणटा स्टोरातले सामान कोणी उखलता काय ताचेर नदर दवरूंक सीसीटीव्ही कॅमेरा घाल्यात मात चेंजिंग रूमान कॅमेरा ना तो म्हणटा फुटेजीन उलयतात तसले कांयच ना We have investigated this issue and we are still investigating it. Our team members have seen the recording and we have not detected any of what Mr. Michael Lobo, the honorable member of the Legislative Assembly, has said. कळंगूट पुलिसांकडेन विनयभंगाचे प्रकरण नोंद जाला पुलिसांनी डीव्हीआर आणि हार्ड डिस्क जप्त केल्यात कानोळेचो हो स्टोर सील केला 4 जाणांक अटक केल्या परेश भगत राजीव पायानाके प्रशांत नायक आणि करीम लखानीक पुलिसांनी भितर उडयला अंडर सेक्शन 354 and 354 C IPC 509 IPC and section 66 E of Information Technology Act. During the investigation we have conducted the Panchanama, we have attached the CCTV monitor and the DVR where the entire footage is stored. We have taken into custody 4 male persons who were present in the store and who had access to the monitor
whereby they could see the images captured by the camera of the CCTV. गृहमंत्र्यान प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिला. बाकीच्या स्टोरांनी अशेच चेंजिंग रूम आनी कॅमेरा लायिल्ले आसा काय कितें ताची खंय पुलीस चवकशी करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिकी पाशेकोचो मंत्रीपदाचो राजीनामो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मानून घेतलो. पार्सेकारान तो राजीनामो राज्यपालाक धाडून दिला. शुक्रारा सकाळी आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोन मुख्यमंत्र्याक आपलो राजीनामो दिल्लो. दुसऱ्या वटेन हे केशींत मिकीन सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार अर्ज घाला अशें तो म्हणटा. मिकीच्या रित्या जाल्ल्या सुवातेर आतां नवो मंत्री कोण ताचेर सगळ्यांचीच नदर आसा. आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोन निमणे मंत्रीपदाचो राजीनामो दिलो. वीज खात्याच्या इंजिनियराक मारबडे केल्ली म्हूण मिकीक हायकोर्टान ख्यास्त फर्मायल्ली. ताचेर मिकीन घाल्ली आव्हान याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारिल्ली. ताका लागून हायकोर्टान दिल्लो आदेश लागू जाता. 6 म्हयन्यांची ख्यास्त आनी 1,500 रुपयांचो दंड न्यायालयान मिकीचेर घाल्लो. ह्या प्रकरणात दोशी थारिल्ल्यान मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवंक फाटले कांय दीस मिकीचेर दबाव येतालो. Mickey has tendered his resignation this morning to the office of the Honorable Chief Minister. आणि त्याची रिव्ह्यू पेटिशन कोर्टान घातला तेणी. Review petition is still pending before the Honorable Supreme Court and review petition will come up sometime soon. ओके. आणि तांकां सरेंडर जावचें पडटलें न्हू आतां. Legal, whatever legal provisions are to be followed will be followed, and Mickey will act as per the law. मुख्यमंत्र्यान तो मानून घेवन राजीनामो राज्यपालाक धाडून दिलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार सध्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसके खातीर बेंगळूर गेल्या. नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाक लागून बेंगलोर आसा, पूण टेलिफोनिकली म्हज्या सेक्रेटरीन वाचून दाखयलो म्हाजो आनी टेलिफोनिकली आय हॅव गिवन माय कन्सेंट. इट हॅज बीन एक्सेप्टेड. मागीर आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड हिम टू फॉरवर्ड द सेम. इन माय एब्सन्स हांवें म्हटलं यू टेक इट पर्सनली टू गव्हर्नमेंट. आतां वेकन्सी जाली सो कोणाक इंडक्ट करपाक शकता? ना, कांय ना अजून कांय ठरोवंक ना. म्हज्या खात्यांनी 2 खातीं वाडली. मिकीन खंय सुप्रीम कोर्टान पुनर्विचार अर्ज घाला. ते अर्जाचो निकाल लागो मेरेन कादेन शरण येवपाची मिकीची तयारी ना. कादेन शरण येवंक मिकीक अजून 10 दिसांचो प्राझ आसा. तो मेरेन फुडल्या सप्तकान मिकीच्या पुनर्विचार याचिकेचेर सुप्रीम कोर्ट कितें निकाल दिता ताचेर मिकीचो राजकी फुडार थारतलो. दुसरे वटेन मिकीच्या जाग्यार आतां नवो मंत्री कोण जातलो हाचेर सगळ्यांची नजर. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण आनीक 1 म्हयनोभर तरी मंत्रिमंडळान सुवात रिती उरूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. जगभरातल्या क्रिस्तावां बरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी गुड फ्रायडे पाळ्ळो. येशू खुर्साचेर चडयलो तो हो दीस. त्या निमतान इगर्जी आनी कपेलांनी खासा मिसा जाली. मनीस जाती खातीर येशून जे हाल सोंसले त्या प्रसंगाची याद करून पाद्रींनी येशूचो त्याग आनी प्रेमाचो संदेश मिसांतल्यान दिलो. घेऊया एक विराम.